नमस्कार तुमकां. आमी सध्या आहा ते म्हटल्यार देसाय नगर सांखळी मतदारसंघात आणि 2 दीस पयलीं जे वेटनरी मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी निळकंठ ठाकरे यांच्यांनी एक डिसिजन घेतला ते म्हटल्यार जी भटकी गोरवां आसतली गाय आसूं जावं आनी कितें सो जी तेंच्यांनी जे कामधेनू योजनेंतल्यान तांकां दिल्ली आसा आनी ती गोरवां जर खंय भोंवता आसतना आडाय जाल्यार तांकां फायन मारतले सांगलेलें आसा. आनी आतां आमकां पळोवपाक मेळटा हांगा रातच्या वेळाचेर देसाय नगर सांखळी हांगासर कितलींशीं गोरवां आसा तांकां टॅग आसा ती गोरवां हांगासर रातभर भोंवता. आनी 2-3 दीस पयलीं असोच आमकां एक कॉल आयलो की एक भुरगो सायकल चलतालो ताका येवन ती आपडली आनी तो खूब ताका इंजुरी जाल्ली आसा. सो अशा तरेची सध्या सांखळी मतदारसंघात जे आमचे मुख्यमंत्री आहात तेंच्या मतदारसंघात अशा तरेची सध्या देसाय नगर हांगासर रातची स्थिती आसता. सो हाचेर एक्शन घेवपाक सगळ्यान पयलीं सुरवात जातली काय हो व्हडलो प्रश्न आसा. कारण अशी भटकी गोरवां म्हणटा ती आमकां खूब स्ट्रे कॅटल म्हणटा ती खूब गोंयांत खूब कडेन पळोवपाक मेळटा. बट आमकां देसाय नगर जो हावजींग बोर्ड कसो देसाय नगर आहा सांखळी हांगासर आमकां रातची मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. हाचेर बेगींतले बेगीन एक्शन घेवची अशी स्थानिकाची मागणी आसा. स्टुडंटा खातीर देसाय नगर सांखळीच्यान रुपेश रावत.